Okay, let's start. Okay, thank you, Jesus. Yes, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, we are all gathered here in one accord with grateful hearts seeking to learn from your word. Lord, I thank you for opening our eyes and our mind. Thank you, Lord Jesus, for enlightening our mind, for giving us understanding of your word, which has life, which has your breath in it. And thank you, Lord, for making our hearts sensitive each and every day to apply your word in our life. I thank you, Holy Spirit. You are the best teacher. Thank you for giving us examples. Thank you, Holy Spirit, for making this teaching very easy to understand. Thank you, Holy Spirit, for convicting our heart. And thank you, Holy Spirit, you are a comforter. Without you, we are not able to learn. Without you giving us understanding, it is not possible for us to read the Bible, to understand it, to treasure your word in our heart. So I thank you and I praise you, my Holy Spirit, for everything. You are the best teacher. Thank you, Holy Spirit, for teaching all of us. I thank you and I praise you. Take complete authority of my vocal cord, of my mind, of my thoughts. Let every word spoken here be yours and nothing of mine. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord Jesus, in your mighty name, I rebuke the spirit of unbelief from here to get out right now. Thank you, Lord Jesus, for making our ears inclined to your word. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. praise the Lord, sister. Praise Praise, the Praise Lord. the Lord, sister. praise the Lord, Praise Sister the Lord. Zina. Praise the Lord, Sister Perpetuala. So, आयज आमी न्हू पयस आमी टॉपिक घेतलेलो न्हू तोच एक होता तेजेरूच पोतून सेम टिचींग की जेजूच्या उतरान आसा ताचे जिवीत आनी ताचो स्वास ओके आनी जायते पावटी लायक आमचे दिसपट्या जिवितान आमकांय दिसता वो जायते जाणांक दिसता की जेन्ना तूं देवाच्या उतरान हा म्हणजे लायक आमची लायफ सारकी व्हेरी गूड ब्युटिफूल दिसता न्हू जायते जाणांक म्हणजे आतां एका देवाचें उतर मेळ्ळें म्हणजे तेज्या आनी जिवितान कांय प्रॉब्लम्स येवचे नाय बट सोत प्रॉब्लम्स येयनाय आमच्या जिवितान गोलायत आसना मावंटन्स आसनाय कोणाचे लायफान प्रॉब्लम्स ट्रायल्स सॉरोज नासतना आसा No, sister. आसता न्हू Aha. No, थँक यू जी sister. Everybody has. येस सो आमकां न्हू देवाचें उतर तेंच सांगता गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 हिंगा जेसू म्हणटा दिस थिंग्स आय हॅव स्पोकन टू यू दॅट इन मी यू हॅव पीस कोणा भितर पीस आहा जेजू भितर that in me you have peace. In the world you will have tribulation. दुसरें ट्रान्सलेट केल्यार थिंगा बरयला ट्रायल्स आसतली सॉरोज आसतले सो ट्रिब्युलेशन्स आसतलेच टेस्ट आसतलीच बट जेजू म्हणटा बट बी अ गुड cheerer. I have overcome the world. जेजू म्हणटा आमकां यू नो इवन लायफान तुजे गोलायत येवं व्हडलो व्हडलो मावंटन येवं जेजू आमकां सांगता आपल्या भितर म्हणटा तो पीस आहा ती शांती आसा ताचे शालोम आसा आनी म्हणटा तूं एक म्हणटा एक cheerful जावं एक ओवरकमराचें जिवीत जिये न्हू म्हणून विक्टिमाचें जिवीत जिये आनी केन्ना आमी जोयती म्हूण जिवीत जिवोवपाक पावतलीं जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावतलीं आमकां 1 John 5 आमकां सांगता for everyone born of God is victorious. Will be victorious म्हणला or is victorious? Thank you, Jesus. Is victorious म्हणला न्हू so it applies it's already done every day we are victorious
For everyone born of God, जो कोण जेजूच्या कुसव्यांतल्यान बापाच्या कुसव्यांतल्यान जल्मला, म्हणजे आतां आमी आमकां born again म्हणटा हे इनकरप्टेबल सिडांतल्यान आतां आमी जल्मल्याय, आतां आमी सगळीं जैतिवं थिंगा म्हणलां for everyone born of God is victorious. हिंगा म्हणोंक ना की आमी victim म्हणून ओ आमकां victory मेवतली म्हणून. हिंगा बरयलां we are already victorious and overcome the world, and this is the victory that has conquered and overcome the world, our continued persistent faith in Jesus, the Son of God. So आमी everyday जोयतीवून जिवीत कशी जियेतली जेन्ना आमी जेसूक रिगून रावतली. हिंगाच्यान अंडरस्टँड जालें सगळ्याक? पूण जायते पावटी न्हू देवाच्या उतरान आसोनूय बीन न्हू जायते पावटी आमी हे एरियान कोश्टोवता. इवन तूं कितलेय बायबल स्टडी कर, कितले तूं देवाचें उतर शीक, पूण जेन्ना तुज्या मुखार तो प्रेशर आसता आनी तो प्रेशर म्हणटा तुका हांव हालचो ना ना धोलचो ना, तेन्ना न्हू आमी पर्सिस्टंट आसता काय आमी विक्टोरियस जोयतीवून जिवीत जियेता काय ओ आमी विक्टीम जिवीत जियेता. थँक यू लॉर्ड जीजस. आनी न्हू आमकां जेजूचे देवाचें उतर सांगता सोयतानाक ऑलरेडी जेजून डिफीट केला. अग्री सगळीं? थँक यू जीजस. सोयतानाक ऑलरेडी डिफीट केला आनी ते डिफिटेड एनिमीक डिफीट करपाक आमचेशी न्हू एक स्वॉर्ड आसा. आनी ते स्वॉर्ड जावन आसा ताचें उतर एफिशियन्स 6:17 आमकां सांगता and take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. So every day तुजे मुखार जेन्ना प्रेशर येता, गोलायत येता, जेन्ना तुका सांगता की तूं विक्टीम जिवीत जिये म्हणून, तेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता की आमकां एक वेपन दिलां डिफेन्स करपाक, आनी तें वेपन जावन आसा देवाचें उतर. थँक यू लॉर्ड जीजस. आनी हे उतरान कितें आहा तें आमी शिकया आतां. Thank you, Holy Spirit. At the Gospel of John, chapter 1, verse 1 to 4, आमी घेता, okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and that life was the light of man. So verse 4 आमकां सांगता, verse 1 आमकां सांगता सुरवातेक तावन उतर आहलोलें. उतर देवाशी आहलोलें आनी उतरूच देव आहलोलो. ते उतरानूच जे आतां आमी सोर भोंवतणी सगळें पळयता आमी ते उतरांतल्यानूच थंय रोचलोले, जावं ते मळब, दर्या, स्टार्स, दोंगर, एवरीथींग हे उतरांतल्यानूच क्रिएट केल्लें. एंटायर क्रिएशन हे उतरांतल्यानूच घडलोलें. थँक यू लॉर्ड जीजस. आनी मागीर वर्स 4 आमकां सांगता in him was life and the life was the light of man. आणि हांवें वर्स 4 न्हू कंपेर केल्या. in 18 आमकां सांगता the word gave life to everything that was created and his life brought light to everyone. म्हणसर हिंगा देवाचें उतर सांगता ताच्या उतरान कितें आसा? जिवीत आसा, रायट? थँक यू जीजस. कोणू उलयता? थँक यू जीजस. Yes, sister. सो ताच्या उतरान कितें आसा? जिवीत आसा. आतां सपोज सिस्टर कोणी तुजे शेजाऱ्याक वा तुज्या घरानूच कोणूच सीक आसा जाल्यार आमी जिवीत हिंगा थिंगा सोदूंक पावताय, रायट? इवन आमचे मायंड डिस्टर्ब आसा जाल्यार आमी कावन्सलर आनी कितें कितें सोदता. पूण देवाचें उतर कितें सांगता? इन हीम वॉज लायफ, द वर्ड गेव लायफ टू एवरीथींग. सो जिवीत आमकां हुंय मेवता, जिवीत आमी हुंय सोदूंक जाय. In the word. इन द वर्ड. आतां कोणाची परिस्थिती इतली सारकी बिगडला, कोणू सारको डेथ बेडार आहा जाल्यार जिवीत कोण दिता आमकां? हुंय जिवीत आमी सोदूंक वचोंक जाय. इन द वर्ड, रायट?
कसली ती इनक्युरेबल क्रॉनिक कहले ते दुयेंस जावं जिवीत आमकां खूंय मेवता देवाच्या उतरानूच आमकां जिवीत आसा. थँक्यू जीसस. Thank you, Holy Spirit. My फुडें आमकां Gospel of John 6:63 आमकां सांगता जेजूची उतरां जेजू म्हणटा it is the spirit who gives life. The flesh profit nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. जेजू म्हणटा आपल्याची उतरां ती spirit आणि ती life म्हणजे जिवीत. आणि ओरिजिनल ग्रीकान हे स्पिरिट म्हणजे न्यूमा म्हणजे ब्रेथ. सो जेजू म्हणटा म्हजे उतरान म्हजे दोन सबस्टेन्स आसाय. फर्स्ट सबस्टेन्स जावन आसा म्हजे जिवीत आनी म्हजो श्वास. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनी आमी जाणाय न्हू श्वासाचो इम्पॉर्टन्स आमच्या लायफान. इफ सपोज कोणू मनीस मेला वो जिवंत आहा तो चॅक करपाक फर्स्ट आमी कितें चॅक करताय? श्वास चेक करताय. सारखे श्वास ना म्हणजे त्या मनशाक लायफ ना, रायट? तो मेलो, डिक्लेअर्ड डेड. सो जेजू म्हणटा तुमकां जरी तो जिवीत जाय जाल्यार हे म्हजे उतरान आसा जिवीत. तुमचे हुंचे लायफांतले सिट्युएशन तुमकां डेड दाखयता, जावं ते फायनान्शियल, ब्रोकन मॅरेज, स्टबर्न चिल्ड्रन, सिकनेस. हुंचो एरिया तुमकां डेड दाखयता, थिंगा जेजू म्हणटा स्पीक लायफ आनी लायफ खूंय आसा, जिवीत खूंय आसा? देवाच्या उतरान. आनी सेकेंड आमकां जेजूचे देवाचें उतर सांगता जेजू म्हणटा आपल्याच्या उतरान म्हणटा स्पिरीट आहा आनी लायफ. स्पिरीट म्हणजे ताचो श्वास. सो देवाचे उतर ह्यो वस्तू कॅरी करता. कितें कॅरी करता? ताचो श्वास आनी ताचें जिवीत, रायट? Thank you, Lord Jesus. आनी सेम थिंग न्हू आमकां Psalms 33:6 हितून आमकां दिसून येता. हिंगा बरयला Thank you, Lord Jesus. By the word of the Lord, देवाच्या उतरान, were the heavens made, and all their host by the breath of his mouth. So जेन्ना आमी उतर उलयता, श्वास भायर सोदता, आता आमी उतरूच म्हणटा तेन्ना आमी तोंडाचेर हात दवर कितें भायर सोदता? आमचो एक्सहेल आनी इनहेल भायर सोदता, रायट? श्वास आमकां फील जाता, रायट? सो जेन्ना देवान उतर उलयलें रोचना घोडपाक तेन्ना ताच्या उतरांतल्यान कितें भायर सरलें? ताचो श्वास, रायट? ब्रेथ. Yes, sister. By the word of the Lord were the heavens made, and all their host by the breath of his mouth. सो त्याच्या श्वासांतल्यान आख्खी रोचना ताणें घोडली. हेवन, सी एंड एवरीथिंग, स्टार्स, मून, एवरीथिंग. NLT वर्जन आमकां सांगता the Lord merely spoke and heavens were created. He breathed the word and all the stars were born. सो हे पवित्र पुस्तकान जे देवाचे उतर आसा, जे आमचेशी प्रॉमिसीस आसाय आनी आमकां देवाचे उतर सांगता की ताचे प्रॉमिसीस सगळे येस एंड एमेन. सो जेन्ना आमी हे प्रॉमिसीस घेता आनी उलयता आमच्या डेड सिट्युएशनाचेर, जे आमकां दिसता कंप्लिटली डेड, कंप्लिटली होपलेस, कांयच होप ना, ते घोडयेक आमी ताचो श्वास, ताचें जिवीत दिवपी उतर उलयता तेन्ना कितें जाता? त्या सिट्युएशनाक जिवीत येता, रायट? इवन ते डेड आसूं तेका लायफ येता, रायट? कित्याक तितून कितें आसा? सबस्टेन्स आसा, देवाचो सुस्कार, देवाचो श्वास, ब्रेथ आनी जिवीत. सारकें? Thank you, Jesus. 2 Timothy आमकां सांगता, 2 Timothy 3:16 आमकां सांगता, all scriptures is God's breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. म्हणजे पवित्र पुस्तक देवान आपल्याच्या श्वासान बरयला, पवित्र आत्म्यान, रायट? Thank you, Lord Jesus. जेका हे अंडरस्टँडिंग मेवलें न्हू, इट इज अ ब्युटिफूल रेवलेशन एक्चुअली. कित्याक तुज्या जिवितान घोडये जायते एरियान डेड आसत.
जाय तुजेशी डिफरंट माउंटन्स उलयताय पूण जेन्ना तूं हें जिवीत दिवपी उतर जे देवाचे स्वासान भरलेलें आसा जेन्ना तूं तेका ताळो दिता तूं त्या सिट्युएशनाचेर जिवीत उलयता. Thank you, Lord Jesus. And thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आणि हिंगा न्हू हांवें एक धाकटो असो स्टेटमेंट बरयला. When you speak what God speak, you will see what God sees. आता पवित्र पुस्तक आमचे सगल्याशी आसा आनी सगल्याशी प्रॉमिसीस आसाय रायट. तुमचे जिवितान अकॉर्डिंग टू युअर सिट्युएशन आमचेशी देवाचे प्रॉमिसीस आसाय. तेणे आमकां सगळे आपल्याचे प्रॉमिसीस बरोवन दवरलाय. आपल्याचे जिवीत घातलां तितून दोन सबस्टन्स आहाय. आपल्याचे जिवीत घातला आनी आपल्याचो सुवास घातला ते स्क्रिप्चर्सान. आनी सपोज तुजेशी तुजे माउंटन उलयता बॉडीचोच एक्झाम्पल धरया. सपोज तुका लेग पेन आहा आनी तो लेग पेन तुजेशी उलयता आनी देव म्हणटा जेजू म्हणटा आमी डिवायन एक्सचेंजीर आमी नियाळ केला. साम्स 22 आमकां सांगता की ताची हाडां डिसलोकेट जाल्ली रायट. मोडोंक नाय पूण डिसलोकेट जाल्ली रायट. तो हेवी क्रॉस घेवन तो 2000 मायल स्टेप्स तो चडलो ऑन द माउथ ऑफ कॅल्वरी. मोर दॅन 2000 स्टेप्स तो इतलो हेवी क्रॉस घेवन आनी जे ताचेर फाटल्यान जी तेका मारलोली ती स्ट्रायप्स मारलोली जे विपींग तेणें घेतलोले by those wounds and by those stripes थिंगा बरयला we are completely healed. So जेजू म्हणटा God speaks that you are completely healed. हांवें प्रायस पे केली. आनी जेजू तुका जेन्ना देव तुका पळयता देव जेजू पळयता तुजे भितर आनी तुका पळयता इन डिवायन हेल्थ. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराक वॉयस दिता वो आमच्या प्रॉब्लम्साक वॉयस दिता तो चॉयस आमचो रायट. जायते फावटी आमी हिलींग हिंगा थिंगा सोदूंक वयता पूण हिलींग कितले पयस आसा सिस्टर कॉनी आमच्या. आमची विक्ट्री आमचे हिलींग आमचे प्रॉस्पॅरिटी आमचे ब्लेसिंग्स खूंय आसा. देवाच्या उतरान आनी देवाचें उतर खूंय घातलां देवान. Romans 10:8-9. Yes, हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता बट वॉट डज इट सेज द वर्ल्ड इज नियर यू. खूंय पयस आसा सोदूंक वचोंक जाय पयस ना. द वर्ल्ड इज नियर यू. इट इज इन युअर माउथ. इट इज इन युअर हँड बरयलां बायबल. No. Mind ना रायट. No. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So देवाचे उतर आमच्या तोंडान आहा आमच्या काळजान आहा आमचे हिलींग जे जिवीत दिवपी उतर जितून देवाचो स्वास आहा ते पयस ना ते आमच्या हातीन ना पूण ते आमच्या तोंडान आहा आनी आमच्या काळजान आनी ते केन्ना आमच्या तोंडान आनी काळजान वयतले एक दीस बायबल वाचून एक दीस समजोवणी घेवन ओ जेन्ना तूं एवरी डे जेजून रिगून आसा एवरी डे तूं ते सेप घेता तूं पवित्र आत्म्याशी आतां इवन ही क्लास काबार जाली don't depend on what we learn only today. आमी जोन एकल्यान पवित्र आत्म्याशी बसोन आमचो पर्सनली पवित्र आत्म्या म्हाका आनिकूय शिकय म्हाका आनिकूय जाणवाय दी आनिकूय विजडम दी आनिकूय रेवलेशन दी हे उतराचेर तेन्ना तूं कितें करता टॅप आनी फोर्सान सोडटा रायट. आनिकूय तुका रेवलेशन दिता पवित्र आत्मो आनी तो आमकां दिला रायट कोडीत करपाक सगळे तो आमचो हेल्पर रायट. Yes. Thank you, Lord Jesus. So जेन्ना तूं एवरी डे जेजून रिकून रावता तूं पवित्र आत्म्याशी तूं इवन होकत प्रिचराच्या जी कोण प्रीच कोत्ताय जी कोण देवाचें उतर शिकयताय तेंचेरूच तूं डिपेंड रावना. तूं तुजो पर्सनल टायम घेता पवित्र आत्म्याशी तूं उलयता आनी तूं सांगता म्हाका आनिकूय शिकय म्हाका आनिकूय जाणवाय दी. तेन्ना तूं तो टॅप ओपन कोत्ता रायट देवाचो उतराचो.
आणि तेन्नाच ते तुज्या तोंडान आनी काळजान वयता रायट. तूं तें म्हणटा बुरोयता आनी तें तुज्या काळजान वयता. सो हिंगा तेच सांगता, द वर्ड इज नियर यू, इट इज इन युअर माउथ, इन युअर हार्ट. सो जेन्ना आमची परिस्थिती उलयता, आमचें हिलींग, आमचें प्रॉस्पेरिटी खूंय आसा. जिवीत दिवपी उतर जितून देवाचो स्वास आहा ते खूंय आसा, चड पयस आसा, आमच्या हातीन आसा? ना न्हू. आमच्या तोंडान आसा, आमच्या काळजान आसा. पूण जायते पावटी जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना आमी देवाच्या उतराक न्हू वॉयस दिवपाक फाटीं सरता, पूण आमच्या प्रॉब्लम्साक आमी रोखडी वॉयस दिता आनी आमच्या प्रॉब्लम्साक आमी मॅग्निफाय कोत्ता. आमचो फोकस देवाच्या उतराचेर वचपा सुवातेर आमचो फोकस वयता त्या प्रॉब्लम्साचेर आनी आमी तेका चड मॅग्निफाय कोत्ता. जिवीत दिवपी उतर आमच्या तोंडानूच आसा, आमच्या काळजानूच आसा. Thank you, Lord Jesus. Isaiah 55 verse 16 आमकां सांगता, देव म्हणटा, I have put my words in your mouth. खूंय घातल्याय देवान आपल्याची उतरां? आमच्या तोंडान. आमच्या तोंडान घातल्याय, रायट? रायट. दिसता कोणी आमकां ABC 1 to 10 नंबर कित्याक बाय हार्ट जाले सांग म्हाका. तूं आनी ते सद्दां एकोदीस शिकलोले? एकोदीस तुका टिचरीन ना सांगलें शीक आनी अंटील तुवें SSC पासून एकूच दीस शिकोन तुका बाय हार्ट जालें? फूल 1 to 100? ना. लेबर आहलोलो, रायट? एवरी डे तूं ते नंबर्स Yes. म्हणटाले, बुरयताले, रायट? Yes. आनी ते जेन्ना तूं नंबर्स ते शिकलें, म्हणपाक लागलें, बुरोवपाक लागलें, इन वर्ड्स शिकलें आनी तेन्नाच तुका मॅथ्स अंडरस्टँड जालें, रायट? Yes. सो तेच भाशेन देवाच्या उतराक जेन्ना तूं तुजो पर्सनल टायम दिता, तूं फकत प्रिचराचेर रावना, प्रिचराचेर डिपेंड रावना, प्रिचराचेच रेवलेशनाचेर तूं डिपेंड रावना. एवरी डे आमची बायबल क्लास आसता, मंडे टू फ्रायडे, आतां सॅटर्डे बीन. एवरी डे आमकां देवाचें उतर परगट जाता, घेताय आमी त्यो देवाच्यो उतराच्यो बियो आनी त्यो घेवन तेश्योच दवरताय वो आमी वचोन त्यो बियो रोवपाक जायो जोण एकल्यान. रोवपाक जाय जोणातलो. आनी ती आमी बियो कशी रोयतली? जेन्ना सेशन काबार जालें, आतां 24 वरां आमचें सेशन लास्ट टू लास्ट 2 hours आसता आनी हे 24 वरान तूं पवित्र आत्म्याक म्हणटा वयता, आयज जें कितें म्हाका शिकयलां, म्हाका एक तरी स्क्रिप्चराचेर तूं म्हाका जाणवाय दी, म्हाका आनिकूय अंडरस्टँडींग दी. तेन्ना तूं कितें कोत्ता, ज्यो बियो तुवें घेतलेल्यो सेशनाक, कितें देवाचें उतर जावन आसा एक हायब्रीड सीड, रायट? ते हायब्रीड सीड घेवन आमी फकत एक बॅगान घालून दवरल्यार कांय फायदो ना, कांय पीक मेवची ना. पूण जेन्ना त्यो बियो तूं तुज्या तोंडांतल्यान म्हणटा आनी तूं पवित्र आत्म्याक सांगता, म्हाका आनिकूय शिकय, आनिकूय जाणवाय दी, तेन्ना तूं कितें कोत्ता, त्यो बियो घालता, रोयता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा तुका रेवलेशन दिता, अंडरस्टँडींग दिता आनी तूं तें वीथ द अंडरस्टँडींग तूं तें कन्फेस कोत्ता, तूं तेन्ना ती बी शिंपता. आमी सारें उदक घालता, रायट? झाड रोयलें म्हणटकीच. Yes. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो एवरी डे जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, आमी पवित्र आत्म्याचो आदार घेता आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां रेवलेशन दिता, देव म्हणटा, आपणें म्हजें उतर तुमच्या तोंडान घातलें. आतां जेन्ना प्रॉब्लम्स येवन तुजेशी उलयता, तेन्ना तें उतर उलोवपाक गरजेचें. Yes. आतां जेन्ना जेजू 40 days विल्डरनेसान आहलोलो, सोयतान येयलो, सोयतानाक खबर आहलें ही इज 100% गॉड, 100% ह्युमन. सो तेका भूक लागलोली, रायट? जेजूक 40 days. Yes. थँक यू जीसस. सो सोयतानान फर्स्टूच टेम्पटेशन कितें दिलें? फातराचें उणें कर, सारकें? हय. थँक यू लॉर्ड जीसस. आनी जेजून कितें म्हणलें? सोयताना वच आनी मातशें ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स ओपन कर सांगलें? ना. जेजू कितें उलयलो?
इट इज रिटन म्हणल्यार तेणें स्क्रिप्चर उलयलो रायट की मनीस उण्या वरवीं न्हू पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं जियेता सारकें Yes. सो जायते पावटी न्हू वो कॉशन आसता की जायतीं जाण स्क्रिप्चर्स बाय हार्ट कोत्ताय तांकां स्क्रिप्चराचो वर्स चॅप्टर उडगा सोदता आनी आमचेशी जायना सो जायते पावटी सोयतान ह्या एरियान आमकां गिल्ट आनी कंडेमनेशन दिना दिता sister. दिता न्हू कित्याक जायते जाणांक हो एक गिफ्ट आसता की इन्स्टंटली पवित्र आत्मा तुका तो चॅप्टर तो वर्स तुका उडगास करून दिता आनी ते रोखडेंच जाता एक लेबर आसता रायट तूं शिकता तूं मेडिटेट कोत्ता तूं बरयता तूं ते स्क्रिप्चर पोत्तून पोत्तून म्हणटा तेन्नाच ती बाय हार्ट जाता रायट पूण जायते पावटी न्हू बाय हार्ट जाता वेल एंड गूड पूण जायते पावटी न्हू आमकां स्क्रिप्चर खबर आसता की उमके सिट्युएशन येयलें थँक्यू लॉजीस सपोज कोणाची वोस्त सांडली आमकां स्क्रिप्चर खबर आहा रायट जे कितें लिपलोले आसता ते अनकवर जाता रायट आनी जे कितें काळखान आसा इट विल बी ब्रॉट आउट टू द लायट सारकें ही स्क्रिप्चर सपोज खबर आहा पूण चॅप्टर आनी वर्स खबर ना तेन्ना सोयतान येयना जायते पावटी कंडेम करपाक येता. येता पूण जेजूक जेन्ना सोयतान ताळण्यान घालपाक येयल्लो जेजून चॅप्टर आनी वर्स सांगलो ओ उतर उलयलो जे काळजान आहलेले ते काळजां असलं ते उठोर उठयलं. काळजान आहलेले ते उतर उलयलो न्हू सो सेम लायक दॅट इफ सपोज तुकडे चॅप्टर वर्स बाय हार्ट जाता वेल एंड गूड इफ नॉट जे काळजान उतर आसा तेंच पुरो रायट कित्याक तेच उतरान आसा जिवीत तेच उतरान आसा तेच उतर जावन आसा जिवे उतर एक्टीव पावरफूल अलायव सारकें इफ सपोज तुवें जायत्यो स्क्रिप्चर्स बाय हार्ट केल्यो पूण तुका कांय अंडरस्टँडिंगूच ना जाल्यार इट विल वर्क तुज्या जिवितान ते काम कोत्तोले ना. ना एक एग्जांपल सांगता दोग जाण मनीस आहलेले तेमी सेम टायम एक रिट्रीट अटेंड केलें आनी दोगांयकूय एकूच स्क्रिप्चर दिली 1 Peter 2:24 आनी दोगांयनी ती स्क्रिप्चर घेतली ओके एकलो सारको बुरयता म्हणटा सारकी पॅरटा भाशेन बाय हार्ट केल्या आनी दुसरो न्हू ती स्क्रिप्चर घेता आनी ताचेर नियाळ कोत्ता कितें नियाळ कोत्ता की जेजू तूं म्हाका लागून ह्या संवसारान येयलो म्हजे पासत तुवें ही डिवायन एक्सचेंज जें कितें जालां तुवें इतले तुजे फाटीर स्ट्रायप्स घेतले तुजी आडां दिसतालीं तुजे माथ्यार तेमी काट्याचो मुकूट घातलो इवन तो क्रॉस वेल शेप्ड आसोंक ना त्यो फाटीक किसोयो थोपताल्यो कात तुजी आख्खी श्रेड जाल्ली आमकां साम सांगता की ताचे फाटीक मेऱ्यो जोत गायलोले भाशेन मेऱ्यो जाल्ल्यो आनी ते मेऱ्यांक लागून ताची आडां ताची बोरगां ताचे रिब्स दिसताले ताचे काडीस मेल्ट जाल्ले मेणा पोरी सो आतां दोगांयनी डिफरन्स कितें आहा एकल्यान बाय हार्ट केली स्क्रिप्चर पॅरटा भाशेन पूण दुसऱ्यान ती नियाळ केली रायट पवित्र आत्म्याशी तेणें आदार घेतलो आनी ताणें अंडरस्टँडींग घेतलें रायट Yes, sister. थँक्यू लॉर्ड जीजस सो फकत बाय हार्ट करून फायदो ना आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट अंडरस्टँडिंगाची गरज आसा आनी आमकां अंडरस्टँडींग कोण दिता पवित्र आत्मा रायट जेजू चडसो पॅरेबलान उलयला आनी पॅरेबल म्हणजे कितें हिडन मिस्ट्रीज रिवील्ड ओन्ली थ्रू द होली स्पिरीट रायट सो जे मेरेन तूं पवित्र आत्म्याक घेवन बसना तुजो पर्सनल टायम तूं पवित्र आत्म्याक दिना इवन तूं काम कोत्ता कोत्ता देखून तुवें म्हणूंक जाता पवित्र आत्म्या हें एक स्क्रिप्चर हांवें दवरल्या एक वीक ओ एक म्हयनो देखून एकूच स्क्रिप्चराचेर तूं नियाळ कर तूं सांग पवित्र आत्म्या म्हाका अंडरस्टँडींग दी आनी तेन्नाच तें उतर तुज्या काळजान रिगतलें आनी तें काळजान रिकोन तें तोंडांतल्यान भायर सोदतलें रायट थँक्यू जीजस Yes. सो आयझाया 51:16 आमकां तेच सांगता देव म्हणटा हांवें म्हणटा म्हजी उतरां तुमच्या तोंडान घातले रोमन्स 10:8 आमकां सांगता द वर्ड इज नियर यू तुमचे हिलींग तुमचे मिरिकल तुमचे ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी इज नियर यू इन युअर माउथ एंड इन युअर हार्ट थँक्यू लॉर्ड जीजस जेन्ना उतर माउथान वयतले तेन्नाच हार्टान वयतले रायट जेन्ना तूं उतर Yes. सपोज एक स्क्रिप्चर घेता आनी तूं दोळ्यांनी वाचता
आनी मोनान म्हणटा ते काळजान वयतले ना मोनान कितलीच चिंतना येनाय सुस्त कोणी इवन तूं खंयचे मनशाची उलयता तो मनीस तुजेशी उलयता पूण कितें गॅरंटी आहा की तूं ताचें आयकता म्हणून तुजे मोनान गळे 1000 थॉट्स आसनाय जायना केन्ना येस जाता न्हू सिस्टर थँक यू लॉर्ड जीसस सो हिंगा देवाचें उतर सांगता फर्स्ट तूं तोंडान मूड उतर जेजून देवान हो संवसार कसो रचलो उतरान रायट स्पोकन वर्ड आनी जेन्ना आमी स्पोकन वर्ड म्हणटा आमचो स्वास रिलीज जाता रायट येस मोनान म्हणल्यार स्वास रिलीज जातलो ना ना दोळ्यांनी वाचल्यार स्वास रिलीज जातलो ना पूण जेन्ना तूं तोंड ओपन करता आनी देवाच्या उतराक तूं ताळो दिता यू नो तुजो वॉयस दिता आयझाया 55 आमकां सांगता जेन्ना तूं एक खंयची स्क्रिप्चर्स घेता आनी तूं म्हणटा जे रिटन वर्ड आहा ते तूं स्पोकन वर्ड करता तेन्ना तूं न्हू तुज्या तोंडांतल्यान देवाचो स्वास रिलीज करता कसो रिलीज करता कित्याक त्या उतरान आहा 2 सबस्टन्स देवाची लायफ आनी देवाचो स्वास थँक यू लॉर्ड जीसस पूण जायते फावटी यू नो हे जायते जाणांक घडटा इन्क्लुडींग मी सो जायते फावटी जेन्ना आमचे मुखार यू नो प्रेशर येता एक खंयचें सिट्युएशन येता आनी तें सिट्युएशन आमचेशी उलयता की यू नो तूं हे सिट्युएशनांतले केन्नाच भायर सरचें ना यू वील नेवर ओवरकम एनी चॅलेंज तूं ही बिलां केन्नाच पे करपाक पावचें ना हे प्रेशरा टायमाक न्हू हे टायमाक आमी आमचो फोकस खंय दवरूंक जायो तें मोस्ट इम्पॉर्टंट जेजूच्या उतराचेर ओ जो प्रेशर आमचे भायर आमकां दाखयता तेचेर कितें जायते फावटी आमी उलयता आमी म्हणटाय देवाच्या उतराक आमी वॉयस दिता सपोज एक एग्जांपल एक कन्फेशन केलें कोणाकूय पेन आहा कोणाचे रिपोर्ट्स नेगेटीव येयले आनी तेणें कन्फेशन केलें की बाय द वुंड्स एंड स्ट्रायप्स ऑफ जीसस आय एम कम्प्लिटली हील्ड ओके हे 24 वरां भितर एक वर जरी तर तुवें कन्फेशन केलें की जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली विथ द अंडरस्टँडींग देखून तुवें कन्फेशन केलें आनी इन द नेक्स्ट वेरी मुमेंट तुका आनीक रिपोर्ट येयलो यू नो इवल रिपोर्ट सारको टेरिबल रिपोर्ट आतां मेन टेस्ट तुजें की तूं ते रिपोर्ट मॅग्निफाय करता तूं तेका आवाज दिता ओ तूं आजुनूय जे तुवें पयलें कन्फेशन केलोलें जे तुवें पयलें म्हणलोलें की वोय जेजू हांव सोत मानता की तुवें म्हज्या दुयेंसाची यू नो म्हजी सिकनसाची पेमेंट तुवें दिली 2000 वर्सां पयलीं आनी तुवें म्हाका तुजें डिवायन हेल्थ दिल्या आनी बापा तुजें DNA म्हज्या कुडीन आसा हांव एक नवी रचना हांव एक born again born from my father 1 John 4:17 म्हाका सांगता जसो जेजू आतां इन डिवायन हेल्थ सिटींग एट द रायट हँड ऑफ द फादर तशेंच हांव ह्या संवसारान आतां सो हे आमचेर हा सिस्टर कॉनी चॉयस आमचेशी हा रायट वेदर टू नलिफाय the first confession by saying oh म्हजो रिपोर्ट इतलो येयला म्हाका आजुनूय पेन जाता आजुनूय कांय हिलींग दिसना सो आमी कितें करताय फर्स्ट जे कन्फेशन केल्लें आमी तें नलिफाय करताय रायट येस सिस्टर Thank you, Lord Jesus. Proverbs 6:2 आमकां सांगता you have been trapped by what you said. आतां रानान यू नो ते हंटर्स वयताय ते जाळ घालून दवरताय रायट आनी ते एनिमलाक खबर आसता जाळ घायलोलें आहा म्हणून ती बरी पानां बीन घालून दवरताय रायट हंटर्स आनी एनिमल येता एनिमलाक कांय खबर आसना आनी ते पडटा रायट ते ट्रॅपान ते जाळान पडटा रायट येस सिस्टर सो सेम लायक दॅट ना सोयतान बरें जाळ घालून दवरता रिपोर्ट येयलो बँक स्टेटमेंट येयली आमचे मुखार प्रेशर दिसता एक ट्रॅप घालून दवरला तुज्या उतरान हा जिवीत आनी मरण रायट प्रॉवर्ब्स 18 आमकां सांगता सो हे सिट्युएशनान तूं जिवीत उलयता जे जिवीत आमकां देवाच्या उतरान आहा तें जिवीत उलयता ओ तूं ते प्रॉब्लम्स उलयले पडले ट्रॅपान प्रॉवर्ब्स 6:2 आमकां सांगता मागीर आमी कोणाक ब्लेम करताय देवा कित्याक जालना खूंय हा तूं आयको येना पूण देवाचें उतर सांगता यू हॅव बीन ट्रॅप्ड बाय वॉट यू सेड एंड स्नेड बाय द वर्ड्स ऑफ युअर माउथ
Proverbs 21 verse 23 आमकां सांगता वॉच योर वर्ड्स. कितें करपाक लायला आमकां? वॉच योर वर्ड्स and be careful what you say, and you will be surprised by how few troubles you will have. Thank you, Jesus. So जेन्ना problems, Goliath or dead situation आमचेशी उलयता ते वखताक न्हू very important आमी आमचे कान, आमचे काळीज कोणाक कोणाचेर आमी फोकस करता, कोणाक आमी मॅग्निफाय करता. कित्याक जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर हा. देवान आपल्याचें उतर आमच्या तोंडान घातलां. सो इवन ते कितले डेड सिट्युएशन जावं देवान पदवी घातल्या आमचे जिबेर. उलय ताचें उतर, कित्याक ताच्या उतरानूच आसा जिवीत. थँक यू लॉर्ड जीसस. जितले पावटी आमी देवाचें उतर रिलीज करता तितले पावटी ताचो स्वास आनी ताचें जिवीत दिवपी एक पदवी आमी रिलीज करता आमच्या तोंडांतल्यान. जेन्ना तुका सिट्युएशन सांगता आय विल नेवर एबल टू पे द बिल्स, तूं म्हणटा गॉड इज माय प्रोवायडर, माय गॉड शाल सप्लाय ऑल माय नीड्स. कोडे त्या वखताक तुका कांयच दिसना, पूण तुवें ऑलरेडी ते सिट्युएशनार जे डेड सिट्युएशन तुका दिसता त्या सिट्युएशनान तुवें लायफ उलयलें, जिवीत तुवें सोडलें, देवाचो स्वास तुवें सोडलो. आनी स्वास म्हणजे जिवीत, रायट? ब्रेथ रिप्रेझेंट फॉर लायफ, रायट? जेन्ना Yes, sister. कोविड जाल्ले लोक पयशांनी घेतालो, रायट, ऑक्सिजन. सारकें. सारकें. आनी आमकां बायबलार पयशांनी घेवंक जाय? ऑलरेडी ना. very heavy price तें जेजून पे केला by the precious blood, right? त्याच्या रोगतान. Yes. थँक यू लॉर्ड जीसस. जेन्ना तुका Thank you, सिट्युएशन Lord. सांगता की तूं डिप्रेशनान वयता, तुका यू आर एन्शियस, जे सिट्युएशन तुजेशी उलयता, तूं म्हणटा गॉड इज माय पीस. जेन्ना तुका सिट्युएशन सांगता तूं केन्नाच ओवरकम करपाक पावचें ना, तूं म्हणटा जेन्ना सिट्युएशन तुका सांगता तुजेशी कांयच जावचें ना, यू आर गूड फॉर नथींग, तेन्ना तूं त्या सिट्युएशनार तूं उलयता आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, 24 वरांनी आमचें कन्फेशन सेम आसता वो एक वरान आमचें कन्फेशन चेंज जाता जाल्यार. कित्याक देवाचें उतर सांगता हेब्रूज 10:23 थिंगा म्हणलां होल्ड फास्ट टू द कन्फेशन ऑफ फेथ, रायट? स्थिर राव, Yes. पर्सिस्टंट राव. आतां एक वर पयलीं तुवें म्हणलें की आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी. 5 जाता म्हणसर म्हणू नाका म्हजी फाट दुखता, पांय दुखता, म्हजेशी जायना. सो फर्स्ट इन कन्फेशन नलिफाय केलें. Yes, sister. सो देवाचें उतर आमकां सांगता होल्ड फास्ट बिकॉज ही हू हॅज प्रॉमिस्ड इज फेथफूल. कोण फेथफूल? जेणे देव. तुका प्रॉमिसीस दिल्याय तो फेथफूल. 2 Timothy 2:13 आमकां सांगता तुमी कोडे अनफेथफूल जायत म्हणटा, पूण हांव म्हज्या उतराक फेथफूल. आमचे फेथफुलनेस चड वगत उरिना, रायट? सारकें, आमी sister. रोखडी गिव अप करता, रोखडी अबॉर्ट करता, आमी सिट्युएशनाक रोखडो आमचो ताळो दिता. पूण देव म्हणटा हांव उतर सगल्याकीन वयर दवरता. म्हजें उतर हांव केन्नाच फेल जावपाक दिना. तें एम्प्टी वॉयड येवचें ना. इट वील फुलफील. जें कितें पर्पजाक लागून तुवें धाडलां तें फुलफील करुनूच येतलें. थँक यू लॉर्ड जीसस. आनी तेच भाशेन हिंगा थोडेशे एग्जाम्पल शेअर केले. थँक यू होली स्पिरीट. कित्याक जायते पावटी आमकां दिसता की हे सिट्युएशनाक आनी कान आसाय गाय, हे सिट्युएशनाक आनी आयकोंक येता गाय. पूण जेन्ना जेजू त्या फीग ट्रियाशी उलयल्लो, जेन्ना फीग ट्रियान जेजूक डिसीव केल्लो, पानां दाखयल्लीं, रायट? आनी जेन्ना फीग ट्रियाचो नेचर आसता, जेन्ना फीग ट्रियाक पानां येताय म्हणटकीच तेका फळां जावपाक हाय, रायट? फळां जाल्लीं हाय. आनी जेन्ना जेजून ती पानां चोयलीं, जेजू गेलो फीग ट्रियाशी, पूण फीग ट्रियाक फळां आसोंक नाय. सो जेजू फीग ट्रियाशी उलयलो, रायट?
जेजून म्हणलें Yes, इन रिस्पॉन्स म्हणजे फिग ट्री ते कोडे उलयला फिग ट्रियान म्हणलें हांवें तुका फटयलो सारकें पानां दाखोवन तुका फटयलो सो इन रिस्पॉन्स जीसस सेड टू इट let no one eat fruit from you ever again तुजी फळां केन्ना केन्ना कोणूच खावचो ना and his disciples heard it and तेन्नाच फिग ट्री मेलो सिस्टर कॉनी सेम टायम ना दुसऱ्या दुसऱ्या दिसाक पूण जेन्ना आमी कित्याकूच रिब्यूक देवाची ऑथॉरिटी जी पोतवी आमकां देवान दिल्या आमी ती उजार करता जायते पावटी आमी इन्स्टंट हिलींग सोदिना इन्स्टंट मिरिकल सोदिना पूण स्वर्गीचो हें कितें लॉ कितें सीड टायम हार्वेस्ट रायट Yes. इवन जेजून आपल्याचे उतर एक बीक कंपेर केला आतां आमी काजूची बी घातली फाल्यांच आमी रोकडीच 2 वरांनी वयतली साक घेवन काजू काडपाक ना ना ताजो सिस्टम आमी जाणाय ना रायट वर्सां लागताय रायट सो सेम लायक दॅट जेजून म्हणलें की तुजी फळां कोणूच खावचो ना आनी नेक्स्ट मॉर्निंग जेन्ना ताचें शीस त्या वाटेंतल्यान पासार जातालें तेणें कितें म्हणलें द फीग ट्री ड्रायड अप फ्रॉम द रूट सो फीग ट्री मेलें विदड जालें सो जेन्ना आमी देवाच्या उतराची ऑथॉरिटी घेता जेन्ना आमी ताच्या उतराक आमचो आवाज दिता वॉयस दिता आमचो आनी ताचे जिवीत दिवपी उतर आमी रिलीज करता ते घोडये न्हू फ्रॉम द रूट ते मोत्ता पूण दिश्टी पडपाक टायम लागता रायट पूण जेन्ना आमकां दिश्टी पडपाक टायम लागता आमी कितें करताय गिव अप करताय रोकडीच पूण ते भितोयल्यानसून हें जाता रायट इट इज बीन अप्रूटेड फ्रॉम इनसायड Thank you, Lord Jesus. The second example, जेन्ना सेंट पिटराची सासूमाय बरी नाहली Okay, Luke chapter 4, verse 38 to 39. Hinga amka dista now he arose from the synagogue and entered to Simon's house, but Simon's wife's mother was sick with high fever, and they made request of him concerning her. So he stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she arose and served them. सो जेन्ना जेजून जोराक हुकूम घालो जोराक कान आहलोले आयकोपाक आयकोले रायट जोरान आनी जोर भायर सरलो रायट Yes, sister. जेन्ना तूं उतर उलयता ते उतर ते वस्तूशी उलयता रायट दॅट स्पिरीट ऑफ फिवराशी उतर उलयले आनी स्पिरीट ऑफ फिवराक कान आहले रायट आयकोले रायट फिवरान थँक यू लॉर्ड जीसस सेम थिंग जेन्ना जेजू त्या फिग ट्रियाक म्हणटा तुजी फळां आयच्यान कोणूच खावची न्हय फिग ट्रियाक कान आहले रायट इट विदर्ड फ्रॉम द रूट रायट डायड फ्रॉम द रूट सारकें सारकें जेन्ना जेजू स्टॉमाशी उलयता जेन्ना ते दोर्यान स्टॉम येयले जेजून म्हणलें बी काम सो स्टॉमाक कान आहाय रायट जेन्ना आमी Yes, sister. रिपोर्ट्सांची उलयता बँक स्टेटमेंट्साची उलयता ओ एक तुका रिबेलियस स्पिरीट दिश्टी पडटा स्टबन स्पिरीट जेन्ना तूं तेका रिब्यूक करता सगल्यांक कान आहाय कित्याक उतरानूच आख्खी रोचना घोडलोली आनी उतर उलयलो म्हणजे जेन्ना जेजू ते विल्डरनसान आहलोलो आनी सोयतान तेका टेम्प्ट कोत्तालो जेजू जावन आहा उतर रायट वर्ड which came in flesh and जेजू कितें उलयलो उतरूच उलयलो रायट Yes. सो तेच भाशेन जेन्ना आमचेशी प्रॉब्लम्स उलयताय आमी प्रॉब्लम्साक चड आवाज दिवपाक जाय चड फोकस आमचें एटेन्शन चड आमी प्रॉब्लम्साक मॅग्निफाय करूंक जाय वो आमी देवाचें उतर त्या वखदाक रिलीज करपाक गरजेचें देवाचे उतर रिलीज करपाक गरजेचें आणि सिस्टर कॉनी ब्युटिफूल थिंग थँक यू होली स्पिरीट जेन्ना तूं देवाचें उतर वाचता न्हू केन्ना इमॅजीन केला की आमी ताचो ब्रेथ इनहेल करता जितले पावटी आमी देवाचें उतर वाचता ताचो स्वास आमी आमचे भितर घेता रायट Yes, sister. आनी जेन्ना आमी उलयता ताचो स्वास आमी रिलीज करता आनी ताच्या स्वासानूच लायफ मेवता रायट
सो आतां जितले फावटी आमी बायबल वाचतली आमकां खबर आहा की आमी कितें इनहेल कोत्ता देवाचे स्वास देवाचे उतर आनी ते उतराक पोत वी हा टू ट्रान्सफॉर्म फर्स्ट आमकां इनसायड आउट आनी मागीर ते सिट्युएशनाक जिवीत दिवपाक आनी हें न्हू एक दिसान घडचें ना इट्स अ प्रोसेस. Thank you, Lord Jesus. I last time ती story सांगलोली little fish, right? Moses fish, red sea. Thank you, Lord Jesus. जेन्ना तेका न्हू देवान एक ब्युटिफूल गिफ्ट दिल्या त्या फिशाक कित्याक सायंटिस्टांनी न्हू नोट केलें की हे नुस्त्याची ब्रीड केन्ना लेस जायना सो तेमी न्हू रिसर्च केली कित्याक हे नुस्त्याची ब्रीड लेस जायना कित्याक हे नुस्त्या वाडत आसा आनी दुसरी नुस्त्या ती व्हडली नुस्त्या येवन तांकां खाताय आनी फकत स्पेसिफिकली हेच नुस्त्याची ब्रीड कित्याक इतली व्हडली जाल्या सो जेन्ना सायंटिस्टांनी रिसर्च केली न्हू तांकां कळ्ळें की हे नुस्त्याचे न्हू सलायवा ओके एक तेका एक भितर एक what I'll say सलायवा म्हणटा एक लायक ब्युटिफूल तेका एक सलायवा तेजे सलायवाक न्हू एक हें आहा लायक एक केमिकल दवरतू की जेन्ना ते रिलीज कोत्ता न्हू ते लिक्वीड ते रिलीज कोत्ता ते लिक्विडाक न्हू दुसरी जी कोण तेका हावपाक येताय न्हू ती फ्रीज जाताय एटलीस्ट फॉर 1-2 मिनट ती फ्रीज जायन उरताय तशींच इवन आतां शार्क येयलो तेका हावपाक आनी ते सिक्रेशन ते रिलीज कोत्ता ते सलायवा ते रिलीज कोत्ता ते आनी ते धाकटेशे फीश ओके सो हे मोइसेस सोल फीश म्हणून तुमी गुगल करूंक जाता सो थँक्यू लॉज आमी लेप पयला न्हू लेप सोल फीश होय सो सेम लायक दॅट सो ते कितें कोत्ता ती सलायवा रिलीज कोत्ता आनी जेन्ना ती सलायवा न्हू उदकान रिलीज जाता जी ताका हावपाक जी निस्ती येयलोली ती न्हू थिंगाच फ्रीज जायन उरताय आनी आमचे तोंडान देवान कितें घातलां वेपन दिला आमकां रायट एफिशियन्स 6:17 ते डिफिटेड सोयतानाक डिफीट करपाक तेका आनी हारोवपाक आमकां एक वेपन दिला आमच्या प्रोटेक्शनाक आमच्या डिफेन्साक थँक्यू लॉर्ड जीसस पोतून घेता ती स्क्रिप्चर पळय दिसता सगल्यांक एफिशियन्स 6:17 दिसता हिंगा बरयला एंड टेक द हेल्मेट ऑफ सल्वेशन एंड स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट एक सुरी घेवपाक लायला रायट स्वॉर्ड ओन्ली तलवार स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड सो आमकां डिफेन्स दिला आनी आमचे डिफेन्स खूंय घातला देवान आमकां स्क्रिप्चर कितें सांगता रोमन्स 10:8 आयजाया 51 खूंय घातला उतर खूंय घातला ते स्वॉर्ड आमच्या तोंडान रायट सो सेम लायक दॅट ते मोइसेस फीश जेन्ना तेका दिसता की डेंजर तेजे सरावंडींग येता शार्क व्हडली व्हडली नुस्त्या येता तेन्ना ते कितें कोत्ता ते रिलीज कोत्ता रायट तोंडांतल्यान आनी सेम भाशेन जेन्ना देवान आपल्याचे उतर आमच्या तोंडान घातला ते आमी मोतीन म्हणल्यार भावात रिलीज जातलो फेताक 2 इन्ग्रिडियंट हाय बिलिवींग एंड स्पिकींग सारकें सो जेन्ना आमी आमचें तोंड ओपन कोत्तली आनी त्या प्रॉब्लमाचेर उलोवची न्हय पूण त्या प्रॉब्लमाचेर आमी देवाचे स्वास देवाचे जिवीत सोडटली तो प्रॉब्लम थिंगाच फ्रीज पॅरलायज जातलो रायट तो प्रॉब्लम थिंगा जेजूच्या नांवा मुखार नील जातलो रायट कित्याक एवरी नी हॅज टू बाव इन द नेम ऑफ जीसस सारकें थँक्यू लॉर्ड आनीक एग्जाम्पल दिता बायबलांतलो हांव न्हू डेविडाचे लायफाचे पॉन्डर कोत्तालें ओके आमी साम्स वाचता हे दिसांनी जालो 2 म्हयने सो साम्सान न्हू एवरी नाव एंड देन हांव पळयता की तेका इतले एनिमीज तेच्या फाटल्यान हाय किंग डेवीड ओके इतले एनिमीज ताच्या फाटल्यान हाय आनी तेजें जिवीत ते काडूंक सोदता एनिमीज ओके आनी डेविडाचे साम्स जोरी तर तुमी रीड केले न्हू एक कोडेन देखून बुरयलोलें ना की डेवीड म्हणटा की देवा तूं म्हाका प्रोटेक्ट कर ते म्हज्या काळजान भाले तोपताय ते म्हाका भाल्यांनी आर पार मारून घातले ते म्हाका एरोज घालून म्हजो जीव काडटले ओ ते म्हजे गोमटी खातोतले एक कोडेन देखून बुरयलोलें ना
एवरीवेअर न्हू ताका डेंजर आहा तेचे इवन ते एक साम्स आमकां सांगता इवन ताचे बेस्ट फ्रेंड सगळ्यांनी ताजो घात घेतला सगळे ताचे लायफाचे फाटल्यान हाय इतलो प्रेशर आहा तेका इतले सिट्युएशन तेजेशी उलयता तेजी फॅमिली फूल मेस्ड अप फूल मेस everything is mess nothing is perfect everything is mess आणि in this mess no तो प्रॉब्लेम्स मॅग्निफाय कोण ना तो हुंयच म्हणना की म्हजो दुस्मान येवन म्हाका बालो तोपतलो म्हजी गोमटी कातरतलो म्हाका पियर्स कोत्तलो ऑन टॉप तो म्हणटा साम्स 23 आमी जाणाय न्हू इवन इफ आय वॉक थ्रू द व्हॅली ऑफ शॅडोज ऑफ डेथ आय विल नॉट फियर He says, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. सारखे? Thank you, Lord Jesus. तो सगळे वखदाक न्हू बॅटल फिल्डान सरावंडेड आहलोलो आनी थँक यू लॉर्ड जीसस तो सदां म्हणटा विथ लॉंग लायफ यू हॅव सॅटिस्फायड मी तो जेजू म्हणटा यू आर देवाक म्हणटा यू आर माय रॉक माय स्ट्रेंथ आमी साम्स वाचता रायट आणि बायबलार बरयलां की डेवीड न्हू पीसफुली मेलो सेम लायक हीज एन्सेस्टर्स fulfilling the number of his days so even डेविडाक प्रॉब्लेम्स आहलोले प्रेशर आहलोलो Thank you, Lord Jesus. Pressure आहलोलो डेविडाक तो every time he was surrounded by wars तेजी फॅमिली एक व्हडली मॅस आहलोली इवन तेजे इतले प्रेशर आहलोलो पूण ते हे प्रेशरान न्हू तो प्रॉब्लेम्स मॅग्निफाय कोन्न ना तो कोणाक मॅग्निफाय कोत्ता देवाक मॅग्निफाय कोत्ता कितें रिलीज कोत्ता आपल्या तोंडांतल्यान जिवीत दिवपी उतर रायट देवाचो स्वास रिलीज कोत्ता Yes. सो आयज पवित्र आत्मा आमकांय तेच सांगता आमकां जोण एकल्याक चॉयस हा वेदर टू लीव अ विक्टोरियस लायफ ओ टू लीव अ विक्टीम लायफ आमचे हिलींग आमचे प्रॉस्पेरिटी सगळे आमच्या तोंडान हा पळय ते मोयसीस फीश कितें कोत्ता डेंजर दिसलो की ना ते केमिकल रिलीज कोत्ता जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां प्रेशर दिसता व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रिलीज द लायफ गिवींग वर्ड आनी जितले फावटी आमी बायबल वाचता आमी देवाचो स्वास आमचे भितर इनहेल कोत्ता एक डीप ब्रेथ आमचे भितर वयता देवाचे आनी ते एक्सहेल कोत्ता आमी कशी त्याचे उतर उलोयन faith आमी कशी रिलीज कोत्ता by spoken word right by believing and by speaking thank you Jesus so सगळ्याक अंडरस्टँड जाले thank you holy spirit thank you Jesus sister Sanjina you're there right thank you Jesus sister Sanjina तुका कितें ऐड करपाक जाय thank you Lord Jesus you want to share something Jesus, pray Jesus sister sisters. Yeah. sister Yeah. yes sister I was listening to your teaching. Middle, I got disconnected. okay Can you hear me, sisters? yes Sister, brother, or all those were there. yes sister Yeah. yes sister you want to share This it is very nothing, but it is what you said is the true. What I was listening about the Holy Spirit, no? This yes morning also I was listening to a teaching, brother, Father Michael's. hmm. He was telling us Hmm. that Holy Spirit should be like your friend. You can share anything. He is your companion. So first, once you choose your life, how it is, what like that, with the Holy Spirit, then you will not have any other desires or anything. I mean, no, you are always floating with the Holy Spirit. You are living with the Holy Spirit. And you also get told about the Word of God, the breath. Like Holy Spirit is our life giving breath. Yes. yes That's what it is. And when we are rooted in Christ and the Word of God, nothing will be impossible for God. And yes even in our life. But each word when we are reading or listening, we're meditating, we have to say Amen, yes, in our life. That itself you confirm that you believe in that and you live accordingly. yes
Thank you, Jesus. Yes. Thank you, sister. Yeah, praise Thank you, Jesus. Sister Sinjina. Thank you. सो आतां जशें सिस्टर सिंजिनान पळय आमकां पोतून सांगलां पवित्र आत्मो पळय आतां आमी एकूच मुजेच रेवलेशनार जे आमकां एवरीडे आमकां सिस्टर रेना शिकयता आमी एवरी डे देवाचें उतर घेता रायट ताचेर आमकां रेवलेशन एक दिता पूण तुमी तेच रेवलेशनाचेर राव नाकाय कित्याक आमकां जोण एकल्याक पवित्र आत्मो दिला दिला न्हू थँक यू लॉर्ड जीसस सो एवरी डे पवित्र आत्म्याशी आमी उलोवपाक जाय ताका सांगूंक जाय की म्हाका शिकय म्हाका आनिकूय अंडरस्टँडींग दी म्हाका आनिकूय थान बूक आहा तुज्या उतराची तूं म्हाका हे जे स्क्रिप्चरान लिपलोले आहा तूं म्हाका रिवील कोर आनी तो रिवील कोत्तलो कित्याक तो आमकां दिला एज अ हेल्पर एज अ बेस्ट फ्रेंड एक स्क्रिप्चर आमकां ट्रान्सलेट कोत्ता एज अ बेस्ट फ्रेंड कावन्सलर आनी तोच आमकां सगळे रिमांड कोत्ता रायट जेन्ना तूं खंयच्या सिट्युएशनान वयता जे काळजान तुजे उतर आहा ते कोण आमकां रिमांड कोत्ता पवित्र आत्मोच रायट थँक यू लॉर्ड जीसस इवन आमी जेजूचें नांव घेताय 1 Corinthians chapter 12 verse 3 आमकां सांगता 2 Corinthians chapter 12 थँक यू लॉर्ड जीसस इवन आमी जेजूचें नांव घेताय तें देखून आमी घेता कित्याक बिकॉज पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा इफ सपोज तो आमचे भितर ना आमी जेजूचें नांव पासून घेवंक जायना वी कॅनॉट से जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू सिस्टर संजीना आनी कोणू कितें शेअर कोत्ता थँक यू लॉर्ड जीसस आनी कोणाक कितें शेअर करपाक जाय सगल्याक अंडरस्टँडींग जालें आयचे टिचिंगाचे आमकां कळ्ळें न्हू जितले फावटी आमी देवाचें उतर वाचता ताचो स्वास आमी इनहेल कोत्ता आनी जेन्ना ताच्या उतराक आमी आवाज दिता ताळ्यान आमी ते कन्फेस कोत्ता ताचो स्वास ताचे जिवीत दिवपी उतर आमी ते सिट्युएशन जे सिट्युएशन डेड आहा ते सिट्युएशनाक आमी जेजूचो उतर उलयता आनी ते सिट्युएशनाक आमी जिवीत आनी ताचो स्वास दिता बाय डिक्लेअरिंग तेचे प्रॉमिसीस आनी जशें सिस्टर सिंजिनान आमकां सांगलां जेन्ना आमी देवाचे प्रॉमिसीस घेताय व्हेरी इम्पॉर्टंट टू से एमेन एमेन म्हणजे सो बी इट जावं म्हजें सोवें सो बी इट डन थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू होली स्पिरिट कोण थँक्स गिविंग प्रेयर कोत्ता सिस्टर कोणी कोत्ता थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू जीसस ओके इन द नेम ऑफ सिस्टर कोर सिस्टर कोणी कोण सिस्टर कोर सिस्टर कोणी आवाज येता कसलो तरी ओके हांव म्हाका म्यूट कोत्ता आयको येता तूं थँक्यू जीजस बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मंगळा बाप्पा पुताक आणि पवित्र आत्म्या तुका दिन वाजता आणि अर्घ दिता आयचे शिकवणे पासत बाप्पा या आयचे उतर तुवें आमकां शिकयला एफिशियन्स 6:17 स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट या उतरा पासत बाप्पा तुका वाकण दिता मोहिमा दिता देवाचे उतर जावन एक तलवार तेय पासत बाप्पा तुका वाकणटा दिन वाजता आणि देवाचे उतरूच जावन आसा जिवें ते आमकां भलायकी दिता पेकोवणी दिता जायत्या उतरांतले जायत्या प्रश्नांक आमचे जबाब दिता आमकां सुटका दिता आणि ते उतर आमच्या तोंडान आहा आमच्या काळजांत आहा रोमन्स 10:8 सांगतात त्या पासत बाप्पा तुका वाकणटा दिन वाजता आणि साम 33:6 म्हणटा सर्वेस्पराच्या उतराक मोडप घडोवन आयला ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंतराळाची सगळीं लस्करां उपजलात त्या पासत बाप्पा तुका वाकणटा दिन वाजता मोहिमा दिता तुज्या उतराक आयझाया 51:16 आमकां सांगता हांवें म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत घाल्यात इतलो पावर आनी इतलो शक्ती आहा ह्या उतराक
त्या पासत बापा तुका वाकणटा आनी दिवन वाचता. आनी Proverbs 6:2 आमकां म्हणटा, जोर तुवें उतर दिलां आनी तुज्या उतरांनी तूं जाळाक सांपडलाय. जेन्ना आमी उतर उलयता तेन्ना बापा चतरायन उलोवंक तूं आमकां हे वेळार हे शिकोवणेन तुवें आमकां शिकयला. त्या पासत बापा तुका वाकणटा आमी कितें उलोवंक जाय तें तुवें आमकां शिकयला. तुज्या उतरां वरवीं म्हणून तुका बापा वाकणटा आनी दिनवासता. आनी तूं तिमोथी 2:13 आमकां सांगता, आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. त्या पासत बापा तुका महिमा दिता आनी वाकणटा. आनी थँक यू लॉर्ड जीजस. हे फेथाक 2 इनग्रेडियंट्स आहा, बिलीव आनी कन्फेस. जेन्ना आमी सोत भावार्थान म्हणटा भावार्थ धरता तेन्ना आमी उतर भावार्थ सोत म्हणटा आनी उलयता तेन्ना त्या उतराक पावर येता. त्या पासत बापा महिमा दिता. आमी मोतीनूच तें उतर धरून आमकडे तें उतर काम कोन्ना. जेन्ना आमी उलयता भावार्थान तेन्ना तें उतर काम कोत्ताच. देवाच्या उतराक सैतान भिवोन पावता. जेन्ना आमी उजवाडाक येता, देवाचें उतर जावन आसा एक उजवाड, जेन्ना उजवाडाक येता तेन्ना सैतान पळोवन वयता. त्या पासत बापा तुका वाकणटा. जॉन 1:1 आमी शिकल्या, वरुंबाक सोबत आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. त्या आनी जेजूस जावन आसले तें उतर इतलो पदवेन भरलेलो जेजू सोमी आमचो जेजू. त्या पासत बापा तुका वाकणटा दिन वाजता. जेन्ना उतर आमी जेजू जेजू म्हणटा तेन्ना पासून देवाच्या उतराक पदवी हा. कित्याक तेणें आख्खो संवसार उतरान रचला. त्या पासत बापा ही आमकां सजमणी दिल्ल्या पासत पवित्र आत्म्या सिस्टर निकिता वरवीं तुवें आमकां शिकोवन दिल्ल्या पासत बापा तुका वाकणटा आनी दिन वाजता. आनी सगळीं जीं वेळार उतर आयकता तेंकां बापा हांव तुज्या हातीन घालता. आनी तुवें आमकां थावजंड्स ऑफ एंजल्स दिला राखपाक आनी सांबाळपाक. त्या पासत बापा तुका वाकणटा आनी महिमा दिता. आनी सगल्यांक तूं आमकां तुज्या अमोलीक रोगतान हेज गेलेलें आहा त्या पासत बापा तुका वाकणटा दिन वाजता आनी महिमा दिता. आनी वेळ तुवें आमकां फावो केल्लो पासत बापा वाकणटा. आनी ब्रदर जॉन्सनाकूय बापा तुज्या हातीन घालता आनी सगळे तेजे टिमीक बापा तुज्या हातीन घालता. आनी सगळे देवाचें उतर जे कोण पोरगोडटा जावं पाद्री माद्री तेंकां सगल्यांक पाप साहेबाक बापा सगल्यांक तुज्या हातीन घालता. कित्याक तूंच तुज्या उतरा वरवीं सगळ्यां भितर वावुरता. त्या पासत बापा तुका वाकणटा आनी महिमा दिता. आनी मागणें करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थँक यू जीजस. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Sister Connie. तुवें आख्खी फुल समरी दिली. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So आतां हुंचे डेड सिट्युएशन आहल्यार आमचेशी वेपन आसा, स्वॉर्ड आसा, जिवीत दिवपी वर्ड ऑफ गॉड, रायट? आनी जितलेय पावटी आतां आमी Yes, देवाचें sister. उतर वाचतलीं तितलेय पावटी आमी कितें इनहेल कोत्तलीं? ताचो स्वास. आनी जितलेय पावटी आमी एक डेड सिट्युएशनार आमी देवाचें उतर उलयता तितलेय पावटी आमी कितें रिलीज कोत्ता? देवाचो स्वास आनी जिवीत दिवपी ताचें पावरफूल उतर. कितें उतर हे दोन वस्तू लायक अ कंटेनर. आमी उतर कंटेनर म्हणटा, रायट? सो देवाचें उतर एक कंटेनर आनी त्या कंटेनरार भितर आहा ताचें जिवीत आनी ताचो स्वास. सो इवन तुमच्या जिवितान हे टायमाक एक घोडे तुमचेशी उलयता, प्रेशर तुमकां आसा आनी सांगता जावचें ना, पळय सिट्युएशन पळय हांव आहा, गोलायत मुखार आहा व्हडलो. ते सिट्युएशनान ते मेलोल्या सिट्युएशनार पासून आमी जिवीत रिलीज करपाक जाता. ती पदवी आमकां दिली आनी तें उतर आमच्या तोंडानूच घातलां. आनी तेच उतर जेन्ना आमी तोंडांतल्यान म्हणटा, आवाज दिता, ते उतरान आसा देवाचो स्वास आनी जिवीत. So thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Thank you, Sister Zina. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you for teaching us. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Thank you, Jesus. sister. Thank you.